कोटेश्वर देवळाचो पुनरुद्धार छत्रपतीन केल्लो। आता परत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या फुडाकारान पुनरुद्धार। पुण्यात घरमंत्री अमित शाहान केली जाहीर तोखणाय। फार्मागुडयेर शिवाजीच्या किल्ल्याचो पुनरुद्धार बरोबर भाऊ बांदोडकराचो पुतळो गणेश मंदिराचे सोबितीकरण। मुख्यमंत्र्याची घोषणा। गोयभर शिवजयंतीच्यो कार्यावळी मिरवणुको। राज्य NCERTच्या पुस्तकांनी आक्रमक मुघलांचो गौरव। परंपरा बदलूंक जाय। आमच्या खातीर अकबर बाबर न्ही, छत्रपती महाराणा प्रताप, भगतसिंह आदर्श। रामदेव बाबा शिवजयंतीक उलयलो। नव्या जुवारी पुलार ॲक्सिडेंटान पयलो बळी। रेंट कॅब स्कूटरीचो ॲक्सिडेंट। स्कूटर रायडर गेलो। फाटल्यान बशिल्ली घरकान्न क्रिटिकल। कॅबाच्या ड्रायव्हराक धरलो। पोन्ने गोंया हेरिटेज सुवातेर नो फ्लाइंग झोन करात। ग्रामसभेत आवाज। सरकाराच्या हेलिकॉप्टर सर्व्हिसेचो इश्यू। ॲक्सिडेंट जावन इगर्जेचेर कोसळ्यार खंय दायज काबार। गतिशक्ती मास्टर प्लान चालीक लावन नेट। पावर लायन 5G रोड विमानतळ रेल्वे मळार प्रकल्प ठराविक मुजतीत तडीक लावपाचो प्लान। गोंयांत फाल्यां मध्य अस्तंत राज्यांची कार्यशाळा। कोविड निर्बंधांत कॅन्सर दुयेंतीक सुरवातीच्या स्टेजीर उपचार मेळ्ळे ना। वर्साक सरासरी 5% केशी वाडटात। दोतोर साळकार म्हणटा योगान कॅन्सर बरो जाता हें शास्त्रीय सिद्ध ना। कळंगूट दर्यादेगेर सामके उदकालागसार खाटी घालून धंदो करतल्यांक चाप। आता कोस्ट गार्डाची नजर। टुरिस्टांक पिडपी फेरीवाले उणे। कळंगूट दर्यादेग जाता विस्कळ मेकळी। आणि ऑस्ट्रेलियाक 6 विकेटींनी मारून भारतान राखली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 7 विकेटी घेवपी जडेजा मॅन ऑफ द मॅच। आता टार्गेट टेस्ट चॅम्पियनशिपीची फायनल।